Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. जो हमने आज के बुलेटिन में बोला था कि मानसून इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक तक हम उसको देखते 5 to 6 डेज में देर आर गुड चांसेस कि मानसून एडवांसमेंट होने का है और केरला एंड केरला के आने के ऊपर देन इट विल रीच टू द गोवा एंड अदर स्टेट सो वी आर होपफुल कि हम जल्दी आपको बता पाएंगे कि मानसून कब आएगा बट एज प्रेस रिलीज वी हैव सेड कि नेक्स्ट 5 to 6 डेज देर आर फेवरेबल चांसेस कि मानसून का जो ऑनसेट आहे ओवर केरला विल होपफुली एबल टू डिक्लेअर. मंगळारा राती पुराय राज्यात पावसान बरोच धुमाकूळ घातलो. सगळीकडेन उदक भरिल्ल्यान हुवारा भशेन परिस्थिती आयिल्ली. मात ह्या पावसाचो खंय पणजे शाराचेर कांयच परिणाम जावंक ना म्हण महापौर रोहित मोन्सेरात उलयलो. About the monsoon, we are ready for pandemic. Nothing happened in Panjim, don't you see much? No, wait. And what about the dangers, buildings and trees? See that full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department has given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. See, last time yesterday it rained, there was no major issue anyway also. Only in that Miramar circle. There's one drain estimate that is being prepared through PWD for that drain from Miramar circle till Bal Bhavan. So that should reduce all the flooding in the Stella Marie area also. Apart from that, there is no major. Ego bar also, I've called somebody from PWD now to check and see what the issue, what we can do over here. You know, there is some minor thing because that drain got clogged. Apart from that, Panjim was okay, there was no issue. जाल्यार सुमार 350 धोकादायक झाडां पणजेत असतात तातूंतली 150 झाडां अजून कापपाची उरल्यात अशें विधान महापौरान सकाळी केलां थंय आसा. पणजे कलेक्टर ऑफिसा कडलें झाड हुमटून पडलें. सकयल पार्क केल्ल्या स्कुटरींचेर पडिल्ल्यान तांचें लुकसाण जालां. So out of all those trees, around say 150 are left or be cut. So that my teams are are getting it done throughout. It's also now our JCB and our tree cutter is on the way. Now they got called. The vice president is there also. Yeah. One team has to be deployed there as per protocol. Now one team we have shifted and we have bring it here to help. Okay, so the JCB at then JCB is coming and our this thing is coming also and our other team is coming. मडगावात बरेच कडांनी पावसाक लागून लोकांची धांदल जाली. आक्यातल्या एका बिल्डिंगेच्या बेजमेंटात आणि लिफ्टीत उदक भरपाक लागले आणि लिफ्टीत भितर सेक्युरिटी गार्ड आडकून उरिल्लो. उजो पालोवपी दळान ताका भायर काडलो. आके पॉवर हाऊस ते रावणफोंड वचपी पुलाची राखणे वणत पावसाच्या नेटाक लागून कोसळपाक लागली. पूल येरादारी खातीर बंद केला. आकेच्या एका बिल्डिंगेच्या पोना उदक भरिल्ल्यान बिल्डिंगेत धाकटी भुरगीं आडकून उरली. उजो पालोवपी दळान तांकां भायर काडली. दवर्ले नालो तुंबिल्ल्यान उदक एका कॉम्प्लेक्साच्या बेजमेंटात भरलें. मडगांव रेल्वे स्टेशना कडेन वचपी रस्त्यार उदक भरलां. मडगांवच्या विक्टर हॉस्पिटला कडेन झाड पडलें. पेडण्या कासरवर्ण्या वड पडिल्ल्यान रस्तो आख्खो आडवलो. तशेंच रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या 4 चाकयेचें थोडेशें लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांनी मेळून रस्तो क्लियर केलो. फोंड्या खडपाबांदार एका घराचेर वड हुमटून पडलो. ओपा कुर्टी सावयवेऱ्या ढवळे वाठारात आनी झाडां पडिल्ल्याची म्हायती. पणजे कलेक्टर ऑफिसा कडलें झाड हुमटून पडलें. सकयल पार्क केल्ल्या स्कुटरींचेर पडिल्ल्यान लुकसाण. कुडचडे बणसायच्या शेतकारांक कालच्यान पडिल्ल्या पावसात बरेच लुकसाण जालां. सुमार 1 लाख रुपया लुकसाण जाल्ल्याचो दावो शेतकारांनी केला. पैंगिणी महालवाड्यार रावपी शोभा पागीच्या घराचेर पणस पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालां. श्रमधाम येवजणे खाला घर बांदून दिवपाचे सभापती रमेश तवडकारान उतर दिलां. म्हापशांत रस्त्यांचेर बाजारात उदक. म्हापशागिरी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक. म्हापशा धुळेरात वणत कोसळ्ळी. आयडीसीत सुरू आशिल्ल्या बांदकामाचे डेब्रीज पावसाच्या उदकाक लागून व्हांवन आयले. धुळेरांतल्या शेटयेवाड्यार 2 स्कुटरींचेर वणत कोसळ्ळी. जाल्यार मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक लागून नाल्यांनी भरिल्लो गाळ काडपाचें काम म्हापशें नगरपालिकेन सुरू केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.